सुरवातेक आमी गीत घेवया. A7 पेज नंबर 4. A7 पेज नंबर 4. सर्वेस्पोराचो पूर्वूत Surm dombra poros vorto सर्वेस्पोराचे मंदिर सगल्या पोरोस उंच व्हरते देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत चुमुया देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत चुमुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट स्टेफिना आनी लेस्टर आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून भेटयतात. तांचे बरोबर आमी सगळीं देवाक दिनवासुया. आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत दवरुया फादर क्लेटो पेरेरा जो हॉस्पिटलांत आसा तो बेगीनूच बरो जावंक आनी देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक ताचे पासत मागुया. तशेंच सगळे आमचे तारवटी भाव जांचे पासत आमी ह्या दिसांनी मागता जे वाटेर संवसाराच्या वेगवेगळ्या कोणशांनी स्ट्रँडेड जाल्ले आसात ते बेगीनूच घरा पावपाक जो प्रयत्न चल्लेलो आसा त्या प्रयत्नाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आमच्या सरकाराक ही कृपा दी आनी त्याच बरोबर ह्या आमच्या भावांक जे शिरकोन उरलेले आसात वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तांकां देवा सोवें हो भावार्थ आनी विस्वास घोट कर म्हूण तांचेय पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एमावसाची वाट भाव भयणीनो जेजूचे शीस जे एके भाशेन निराशी जाल्ले वो भियेल्ले परते आपल्या कामांक वो एमावस हे वाटेर वेता आसतना जेजू तांकां भेटलो आनी जेजू जेन्ना भेटलो तेन्ना ताचें आयकून ताचें समजून जिवीत नव्यान बदल्लें. आमकांय जण एकल्याक आमच्या जिविताची बदलणी करूंक आनीक एक पावटी उलो. जायत्यो वस्तू ज्यो आमी आमच्या मनान घडये चिंत्ता घेवन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे त्यो सारक्यो करूंक निठायेर घालूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी निराशी जाल्या जायते पावटी हो विस्वास जेजूचेर आमी घट्ट थीर सांबाळूंक ना असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच चांकवार मरे सगल्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. महिमा देवा कुंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक समारंभान वर्सान वरस तूं आमकां संतोश भरीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान सोंपोवंक दिवं नाका. बगोर आमचो काळजाचो संतोश जिणेचे नवे चालीन सांबाळून
सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेचे 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांतल्यान वेताले. एका जल्माचे लांगड्याक उबारून वताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतले लागीं ताणें भीक मागच्याक. दिसपटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटा त्या दारा सोशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सोदतात ते पळोवन ताणें ताचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुआंव ताचे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचें कितें तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन ताचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपये ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजाराच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक दवरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत ताचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सोशी बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका ओळखलो आनी त्या मनशा घडलें तें विस्मीत तें अजापून तोटाकलें. देवाचें उतर हें. देवाची तुमचो जबाब जावन दी सोरेस्पराक जोय. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक जोय. सोरेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पर्जा मदें ताचें कर्तृत्व गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोचेर ताची स्तुती करात. ताचे ओचऱ्याची सगल्या कडेन किर्ती गायात. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सोरेस्पराक सोदता तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सोरेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात तांचे मुखामोड सोदीत रावात. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. ताच्या चाकरा आब्रामाचे पुता दुवानू ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनू तोच सर्वेस्पोर आमचो देव शेकानशेक प्रितमेचेर ताची पदवी चलयता. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. हजार पिणकाक दिलेल्या उतराचो आपले कराराचो सोरेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोरेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. हालेलुया, हालेलुया,
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? तांणी म्हणलें, नाझारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे परचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो. आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताचे फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घडये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तांनी सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हणलें, आमचेशीं राव. सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकांचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांचे सांगाता एकवटलोलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळी. हांणी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. एमाउसाची वाट. भाव भयणीनो, जोण एकल्याच्या आमच्या जिवितान ही एमाउसाची वाट आसा आनी आमी आमची वाट चलता. वी आर जर्निंग.
जाल्यार आमची एमावसाची वाट एका वेगवेगळे स्टेजीस आसात. खंय पावल्यात आमी ह्या एमावसाचे वाटेर ते आमी आयज आमकांच नियाळूंक येता जण एकल्यान. हे दोग शीस क्लिओफास आनी सिमाव जे एमावसाचे वाटेर गेल्ले, पयली सुवातेर हें सगलें घडलां ताची खबर करीत आसले. जें कितें घडलां ताचे विशीं तांकां दूख जाल्ली, जें कितें घडलां ताचे विशीं ते घुसपागोंदळाक सांपडलेले, कन्फ्यूज जाल्ले. ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यात त्यो कितें, कशे भाशेन, कित्याक? निराशीय ते जाल्ले. कित्याक? तांचो जो भरवसो आसलो जेजूचेर, तो आतां सगळें बदलतलो, तो सगळें आतां नवें राज स्थापतलो, तो आमकां जैत मेळयतलो, हें सगळें जें तांणी आपल्या मनान चिंतलेलें ह्या सोडवंडरा विशीं सगळें फिसकुटून शें गेलें. आनी देखून तेय निराशी जाल्ले आनी चल्ले आपली एमावसाची वाट. आनी ही एमावसाचे वाटेर चलता आसतना हे पावंडे तांच्या ह्या जर्नीचे सुरू जाता जेन्ना जेजू भितर सरलो. जेजू भितर सरलो आनी जेजून तांचे लागीं विचारलें, एकामेका लागीं उलयतात त्यो खबरो कसल्यो? पयले थांबले. स्टॉप. आमच्या जिवितान आमी थांबूंक गरजेचें. हो संवसार आयज थांबला. हो संवसार आपली जर्नी, आपली ही आपलो प्रवास करीत आसलो. उदारगत जायत आसली, वेग, स्पीड आमच्या जिविताची वाडत आसली. धांवता 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 शेकी ओ अकस्मात स्टॉप, थांब. आयज संवसार थांबला, रावला आनी रावन पळयता आतां सगल्याचेर नियाळ करता. हो नियाळ करता आसतना जायत्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटात, जायतें बदलता. जे भाशेन आमच्या पाप साहेबान सांगलां, हातूंतली आमी भायर सरता तेन्ना आमी एक नवी परजा कशी भायर सरतलीं. थांबल्या उपरांत तांणी आयकलें. आयकता आसतना तांणी हो जो यात्रेकार कसो आयलोलो जेजू, ताकाय कळयलें कित्या विशीं खबर करतात आमी. आनी आपल्या मनान जे दुबाव आसले, आपल्या मनान जी निराशा आसली, ती ताका उक्ती केली. आयज 3 दीस जाले त्या बायलांनी आमकां अशें सांगलां, थंयसर वचून पळयत जाल्यार ताची कूडय मेळूंक ना. सगळोच घुसपागोंदळ कितें करचें तें कांयच कळना. आपलें मन उक्तें केलें. आनी त्या उपरांत जेजून जें कितें सांगलें आपणाच विशीं तें तांणी बरे भशेन आयकलें. इतली वाट 11 किलोमिटरांची सुरू केल्ली, थंय जावन ते एमावसाक पावत येवं पासून जेजू हीच पवित्र पुस्तकांतली खबर तांकां सांगता. 11 किलोमिटर म्हणल्यार ही खबर बरीच व्हडली आसतली. वाजेवंक ना ते, पूण आयकलें. म्हणटच ह्या आपल्या जिविताचे वाटेर तांणी आयकलें, थांबलें, आपलें उतर तांकां सांगलें, आपलें मन उगडलें आनी आतां ते आयकतात. आयकून जाल्या उपरांत ह्या 11 किलोमिटरांचे वाटेर एक संबंद कसो घडलो. पवित्र पुस्तक उलोवपी हो मनीस आनी हे दोगूय जाण, आमचे बरोबर राव तूं आयज आमचे बरोबर राव. कित्याक आतां रात पडली आनी तूं आतां खंय वेतलो, हुस्को जालो ताचो. आनी तो रावलो तेन्ना आपल्या ही एमावसाचे वाटेरूच तांणी वळखिलो, जेजूक ओळखून घेतलो की हो सोमी. एमावसाचे वाटेर हीं उतरां आयकूत येता आसतना वाटेर काळीज उलपतालें. देवाचें उतर जेन्ना कानार पडटा तेन्ना आमचें काळीज जायते फावटी उलपता. हें म्हाका लागता कशें दिसता. हें देवाचें उतर आयज म्हाकाच लागता, उलपता काळीज भितरल्यान. पूण त्या वेळार आमी घडये आमचें जिवीत बदलून परतें वचना, मुखार वचत रावता, देवाचें उतर आयकूत रावता, आमचो नियाळ करीत रावता, जे भाशेन ह्या एमावसाच्या शिसांनी केलें. आनी ज्या वेळार ते जेवणाक बसले आनी जेजून उंडो मोडलो, म्हणजे पवित्र मिसाची भेट ती जी पयली भेट जेजून केल्ली, त्या निमाण्या जेवणार उंडो मोडून तांकां दिल्लो आनी सांगलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत. जाल्यार हें उगडास करून तांणी खेरीत भाशेन जेजूक वळखिलो, मिसाचे भेटेन जेजूक ओळखून घेतलो.
आनी जेन्ना जेजूक तांणी मिसाचे भेटेन ओळखून घेतलो तेन्ना ही एमावसाची वाट जी सोंपली ती तांणी परती उरफाटी केली. यू टर्न, चल, आनीक वेळ विबाडप ना. जें सोत आमकां मेळ्ळां, जेजू जिवंत आसा आनी जाचे विशीं आमी इतले उत्सांबळ जाताले, तें सोत आमच्या भावांक, आमच्या दुसऱ्या जेजूच्या आपोस्तलांक आनी शिसांक कळोवपाक जाय. चल आतांच या. त्याच वेळार उठले आनी परते गेले. ही खबर दिवंक की खरेंच जेजू जिवंत आसा, खुशालकायेची खबर. खरेंच जेजू आमकां मेळ्ळा आनी आमी ताका ते पवित्र मिसाचे भेटेन वो उंड्याचे मण्णेन आमी ताका वळखला. भाव भयणीनो, आयज आमी आमकांच परतून प्रश्न करपाची गरज आसा. हे एमावसाचे वाटेर हांव खंय आसा? थांबलां हांव? वो हांव म्हजो दुबाव आनी म्हजी उत्सांबळाय उगडापी करता, एक्सप्रेस करता? वो हांव देवाचें उतर आयकूंक पावलां? वो हांव म्हजें काळीज आजून उलपता थंयसर आसा? हें सगलें जें घडटा आमचे भोंवतणी तें पळोवन? वो हांवें जेजूक वळखिला आतां? वो हांव आतां जेजू दुसऱ्यांक दिता? खंयचे वाटेर वो खंयच्या पावंड्यार तूं पावलाय? पेद्रू आनी जुआंव ही आपली वाट फुडें व्हरून आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां, जेन्ना ते देव मंदिरान भितर सरले, आपणा लागीं आसलेलो जेजू त्या जल्माच्या लांगड्याक ताणें दिलो. आमचे लागीं भांगार ना, रुपें ना, पूण जें कितें आमचे लागीं आसा तें तुका दिता. सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, नाजारेतच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका सांगता, उठ आनी चलोंक लाग. आनी तो उठलो, तो चल्लो, खुशालकायेन उरलो. म्हणटच ही जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खुशालकाय आपणाक मेळ्ळल्या पवित्र आत्म्या उदेशी तांणी ताका दिली. भयणीनो, आमची एमावसाची वाट चालू आसा. आमचे एमावसाचे वाटेर आमी आमच्या जिविताची बदलणी परतून टर्न मारपाक एकदम गरजेचें. आनी जरी तर आमी तो टर्न मारला जाल्यार आमी जेजू दुसऱ्यांक दिवंक लागल्या. तर जेजू दुसऱ्यांक दिवया, खुशाल जावया, दुसऱ्यांची खुशालकाय वाडोवया. ह्या दिसांनी सगळोच काळोख आजून पासून आमचे भोंवतणी आसा, भिरांत आजून पासून आसा, हुस्को आमकां आजून पासून जाल्लो आसा. ह्या दिसांनी भोव करून आमकां गोंयकारांक आमचे तारवटी भाव आसात तांचो हुस्को जाल्लो आसा. जाल्यार हे सगळे आमचे हुस्के जेजूच्या हातान घालून ही एमावसाची वाट चलुया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या उंड्याचे मण्णेन जेजूक ओळखून घेवया आनी होच जेजू एकामेकाक दिवया. भेटोवणे वेळार गीत घेवया. C16 पेज नंबर 35. C16 पेज नंबर 35. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटूची, परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटूची, दुपाचो सोसो पोरमोळ दोमदोमी चोटा स्वर्गार, तेच पोरी आमची दाना ईश्वरा तुझे मुखार, परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटूची, परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटूची, वेदीचेर नदर तुझी, दोयेन घाल मोगाल बापा, भक्तीची आमची भोगणी मानून घे आयच्या दिसा. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाचे सोडवणेची बोली
आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता, ती तूं दयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशाल भरीत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तुजी काकलूत मागतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचे एमावसाचे वाटेर जेजू भितर सरता. आमच्या जिविताची वाट चलता आसतना जेजूक भितर घेवन ताचें उतर आयकून आनी आमचें जिवीत बदलून फुडली वाट चलत रावया. आनी हें करूंक आमकां कृपा मागून बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया.
आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता. ती आमचेर झट्टी आनी खास थाडीन आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा. ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पयस संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूवन हांव सगल्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां, तुजो मोग करतां. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे घोडेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटोच सोकोना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां, हांव तुका आनी वेंगयतां. आख्खोच आख्खोच तुका एकवडटां. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, प्राचीत काळान काळजाच्या ओतरेकांनी कोतकोतीत मागण्यांनी आनी कुडी ओतम्याच्या दडवणेन आमचें आदलें पातकी चालींक आमी पाठ केल्या आनी ओतम्यान नितळ जावन पासकांची परब आमी समरंभल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यान तांच्या बळान नवे रचनेची म्हणजे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे जिणेंत सांबाळशें कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
हो येता तो आयतार देव काकलुतीचो आयतार. आमी आमचे फिरगोजेन नोवेना करूंक ना, पूण फाल्यांच्यान आमी त्रिदूम पाळटले देव काकलुतीचो. आनीक सकाळचे मिसाचे बेठेनूच आमी ह्या त्रिदुमांची रिती करतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, सोर पदवेदार आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली बेस्त पिडा नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून दगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक आमच्या दोतोरांक आनी नर्सींक आनी हेर सगल्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शेवटाक गीत घेवया. F7 पेज नंबर 88. F7 पेज नंबर 88. जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीन दिवून चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखूं. जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीन दिवूं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखूं. जेजू चल्लो मोगार रस्तो आमी दवरया. पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करया. पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करया.